थंय फक्त एक कौतिकराव ठाले पाटील हो पिसो नाशिल्लो, हो अर्दकुटो मनीस नाशिल्लो, आनीकय आशिल्ले. आनी आनीकय आशिल्ले म्हणून तांणी संमेलनाच्या निमाणे दिसा गोंयची मराठी ही राजभास जावची म्हणून ठराव केलो. आतां गोंयची राजभास खंयची जावची हें ठरोवपाचो अधिकार कोणाचो? गोंयकारांचो. कायदो पास कोणें करपाचो? गोंयच्या सरकारान. तुमकां हो अधिकार कोणें दिला गोंयची राजभास खंयची आसा म्हणून सांगपाचो? तुमची राजभास आसा ती केळयात. मुंबय गुजराती उलोवपी लाखांनी लोक आसात. मुंबय हिंदी उलोवपी लोक आनीकय चड मोठे संख्येन आसात. तुमच्या राजभास कायद्यांत घाल्यात त्यो भासो? पूण हो प्रश्न कौतिकराव ठाले पाटील किंवा तांचे सांगाती आशिल्ले थंय ते तांकां विचारून अर्थ ना. सगळे अर्दकुटे मनीस. तितलोच जर विचार तांणी केल्लो तांकां ही मागणी करपाक आनी नैतीक अधिकार उरचो नाशिल्लो. म्हणटकच असले अर्दकुटे मनीस आमचे मदीं आशिल्ल्यान गरज नाशिल्ले वाद उप्रासतात. गरज ना थंय कोणाचोय तरी अपमान जाता आनी गरज नासतना वातावरण कोडू जावन पडटा. म्हजे नदरेन अशे वेळार ओगी रावन प्रश्न सुटना. ओगी रावप ही एक तर स्वाभिमान शुन्यताय जाता किंवा विकनेस जाता. कोणूय घरांत येवन आवयक जर आमचे गाळी मारूंक लागलो जाल्यार हांव ओगी रावतलों? हांव तें गंभीरतायेन घेनासतना रावतलों? हांव तें संयमान घेतलें जाल्यार ती म्हजी स्वाभिमान शुन्यताय. ताजो अर्थ म्हाका स्वाभिमान ना, म्हाका म्हज्या आवयचो अभिमान ना. आनी आवयचो जर कोणाकय अभिमान आसता ताका आवय भाशेचोय अभिमान आसूंक जाय. म्हणटकच आमच्यान जर अजून स्वाभिमान उरला जाल्यार असल्या लोकांची तोंडां बंद करपाक जाय. हें परत अशें घडचें ना हाची खात्री करपाक जाय. ओगी रावप हें दुबळेपण. मानून घेवप हें दुबळेपण. सोंसून घेवप हेंय दुबळेपण. हें दुबळेपण आतां गोंयकारांक परवडना. देशांत हेर 27 राज्यां बरोबर आमी एक राज्य आसात. आमकांय तितलेच अधिकार आसात आनी अधिकार आसात जाल्यार त्या अधिकाराचो आनी आमच्या अस्मितायेचो स्वाभिमान आमच्या मनांत आसूंक जाय. हो स्वाभिमान जर कोणूय चिड्डून दवरूंक पळयता, दामून दवरूंक पळयता जाल्यार ताका बुद्ध शिकोवपाची तयारी आमी दवरूंक जाय. तरच आमी स्वाभिमानी उरतले. तरच आमच्या घरांत येवन कोण आवयक गाळी मारूंक पावचो ना. हें केलें ना जाल्यार आमी शेणटले.